तुझी सोशी आल्या दोनिया मोजो तुझी मागोंक आमकां आयतो तुझा सोमेस्ताची दोन बागोय गरज आमची आयतो तुझा सोमेस्ताची दोन बागोय गरज आमची तुझे सोशी आयल्या दोनिया वोबूंक तुका मोहिमा आर्गा घालतो नोदो देवा तुजी सोमेस्ताचेर काकलुतीची घालतो नोदो देवा तुजी सोमेस्ताचेर काकलुतीची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय जेजूचो अनुभव घेवया, दुसऱ्यांक जेजूशी हाडुया. आयचो सेवादोर आमकां जेजूचो अनुभव घेवन दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक उलो करता. आमकां पवित्र स्नान घेतोल्यांक बागीवंत जावचें आपोवणें आसा. म्हणटोच मागण्या वरवीं जेजूची ओळख आनी अनुभव घेवन तोच अनुभव कोणाकूच भियेनासतना दुसऱ्यांक दिवप ही आमची क्रिस्ती जबाबदारी. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना जेजूच्या अनुभवान आमी वाडून दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जायते फावटी क्रिस्तांव कशी आमचें जिवीत जियेतना ही क्रिस्ती जबाबदारी आमी पाळूंक विसरल्या. पातकाक लागून ही जबाबदारी आमी पयस दवरलेली आसा. ह्या वेळार आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी आमची पातकांची वळख घेवन तांची दूख धरून बापा लागीं बोगसणे मागून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक तयार जावया. सोगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच आंकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुज्या पुताच्या जल्मा वरवीं नवो उजवाड तुवें संवसाराचे दोयेन फांकयले. आंकवार मारेचो पूत जावन आमच्या सोयंबाचो वांटेली तो जालो
देखून ताच्या दैवीक जिवितान ताचे वांटिली जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्यवंत जुआंच्या पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या भुरग्यानो, कोणाकूच तुमकां फसूंक दिवं नाकात. जसो तो प्रमाणीक तसोच प्रमाणीकपणान चलता तोय मनीस प्रमाणीक. जो कोण पातक करता तो देवचाराचो, कारण देवचार अरोंबाक तावन पातकी. देवचाराच्या कर्तुत्वाचो बोसमो करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो. जो कोण देवा थावन जल्मला तो पातक करिना, कित्याक देवाची जीण तांची सवय आसा. देवा थावन जल्मला देखून ताच्यान पातक करूंक नजो. देवाची भुरगीं आनी देवचाराची भुरगीं हाचेरूच वळखूंक येतात. जो कोण प्रमाणीकपणान जियेना वो आपल्या भावाचो मोग करिना तो देवाचो न्हय. देवाचें उतर हे आमचो जबाब जातलो. शेकान शेक प्रितिमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितिमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोरिया उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब शेकान शेक प्रितिमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सोमदीर दर्या गणगणून सोमदिरान आसलोल्यानो तुमचो ताळो गणगणू. प्रितीम सगली मुरगोटू प्रितिमेर जियेतल्यानो तुमचो आनंद झुणझुणू. जबाब शेकान शेक प्रितिमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर नदी ताळयो पेटोवन पर्वत दोंगर बुरकोटू. सर्वेस्पर येवचो जालो. प्रितिमेची मनसुबी राष्ट्रांची नियांनी जोडती सर्वेस्पराक करूंक येता. जबाब शेकान शेक प्रितिमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. जायती फावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागा प्रवादी वरवीं देव आमचे पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी हे आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. जुआंवा पोरमोने जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा जुआंव आपल्या दोगां शिसा सांगाती नव्यान थंय आसलो. आनी जेजून चलोवन वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हळें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वोलोन आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हळें, तुमकां कितें जाय? ताणें ताका जबाब दिलो, राबाय मुनगे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हळें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती स्वात ताणें देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेचेर सुमार 4 वाजलोलीं. जुआंवाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेले
ते दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळी आंद्रे आपल्या भावाक शिमावांक मेळ्ळो आनी ताणें ताका म्हणलें, आमकां मेसियास मुणगे देवान मागलेलो मेळ्ळा. आनी ताणें शिमावाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नोदर घालून जेजून म्हणलें, तूं सिमाव जुआंवाचो पूत, तुका नांव घालचें आसा केफास, मुणगे खोडप. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. जायतीं वर्सां फाटीं म्हजो एक इश्ट देवाचेर रागार जावन मिसाक वचून आसलो, इगोजेन वचून आसलो. देरेपेंत एके रेतीराच्या सुवातेर पोत्तून जायतीं वर्सां उपरांत मेळप जालो. आनी अशेंच जाताना हांवें ताका विचारलें, कितें जालें बाबा, तूं मिसाक वचून आसलो, देवचपण कांय नाशिल्लें, आतां कितें जालें? ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजो लागशिल्लो इश्ट काजार जातालो आनी म्हाका बेस्ट मॅन करून विंचून काडलो, देखून ताच्या मिसाक म्हाका वचूंक जाय आसलें. आनी मिसांत हांव नोको जायते फावटी आदीं गेल्लो, पूण हें जायते वर्सां उपरांत फर्स्ट टायम वेताना ही मिसाची उतरां म्हज्या काळजान एके भाशेन उजो पेटयलो. आनी म्हणलें, कसलें उतरां मिसाचें? हें म्हज्या उगडासाक कोरात, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. डू दीस in memory of me. मोगाच्या भयणी बाबांनो, मुखार वचून ताणें सांगलो म्हाका, ही उतरां म्हाका अशें एक नवी आमंत्रण, हांव कितलें पातकी जाल्यारय, हांवें कितलें वायट केल्यारय देव म्हाका मिसाक मोगान आपयता. आनी त्या दिसांत हांव तो फकत मिसाक वचना डेली सदांच, तो आनी लोकांक शिकोवन जेजूशी मिसाच्या बलिदानान हाडटा. आनी ताणें म्हाका आनी एक वस्तू सांगला जे आयज तुमकां सांगता. तो म्हणटा, फादर, मिसाचो बलिदान जावन आसा जेजूचे पुनर्जीवनपणाचो आनी एक रूप. दीस इज अनदर प्रेझन्स of the risen Jesus, the Holy Mass. मोगाच्या भयणी बाबांनो, हे काणी तुमकां कित्याक सांगला, कित्याक हे काणी आयचे शुभ वर्तमानान दुसऱ्या उतरांनी दिसून येता. आंद्रे जेजू मेळोंक वेता, कित्याक जुआं बातीस म्हणटा हो देवाचो मेंढरो. आनी आंद्रे आनी सांगाती जेजूक म्हणटा, तूं खंय रावताय? आनी जेजू म्हणटा, यो आनी पळय. आनी बायबल सांगता, ती उतरां पोत्तून वाचता तुमकां. ते गेले आनी तो रावतालो ती स्वात ताणें देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. म्हणल्या तोक्ता तसली संबंद, खासगी संबंद, अ पर्सनल रिलेशनशीप एंड ऑनगोईंग रिलेशनशीप विथ जीजस केन्ना तुटो नासलेलो संबंद. आनी मोगाच्या भयणी बाबांनो, हेका म्हणटा भावार्थ. भावार्थ वस्तूचेर न्हय, कायद्याचेर न्हय, भावार्थ मनशा सोबें गोड संबंद केन्ना तुटो नासलेलो. आनी देखून मोगाच्या भयणी बाबांनो, दर एक मिसांत जेजू तुका आनी म्हाका तीच आमंत्रण दिता, हे म्हज्या उगडासाक कोरात. कशे भाशेन आंद्रे आपला भाव शिमाव पेद्रूक जेजू सरशी हाडलो. ह्या भावान जायतो लोकांक मिसाक आनी जेजूशी ओडून हाडलो. तूं आनी हांव अशें
करूंक फावो. आनी देखून ह्या वर्साचो विशय तेंच सांगता शुभ वर्तमानाचे परगटणार आमी. आंद्रे आनी म्हजो इश्ट शुभ वर्तमानाचे परगटणार जालें. तूं आनी हांव करतलें काय? सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपली जबाबदारी फुडें व्हरतना आपले पोरजेक जेजूच्या संबंधान वाडोवंक आदार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या सरकारान धर्म परगटणेची कसलीच आडगोळ हाडिना जावंक पूण सगळे तरेची मेकळीकाय दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या संबंधान वाडोवंक आनी तो अनुभव दुसऱ्यांक दिवंक आमी मागण्याचो देवाच्या उतराचो आनी संस्काराच्या उपाय घेवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. भाग्योन फ्रांसीस सावेराची देख घेवन जिवितांतल्या सगळ्या आडकोळींचेर जैत व्हरूंक आनी जेजूच्या मोगान वाडोवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. खेडीतपणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची खासगी गरजो आमी बापा मुखार घालुया. खेरीतपणी मागूंक लायता आमचे सांकडेची फिरगोजकारां जी आयज ही रोमारी घेवन हांगासर आयल्यात. आमचे फिरगोजकारांक तांचे दर एक कुटुंबाक बापा लागीं उबारुया. सगळीं तांची इंतेसांवां सान फ्रांसिसाचे मजतीन फावो जाल्यार पुरो म्हणून मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुज्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावंक ह्या आपोवण्या खातीर तुका आर्गां दितना तुज्या मुखार घातल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी तुजे कशे परमणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Pritvicha Mosha Paso
सोगल्याच्या ताना खातीर म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेमके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भोक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. देखून ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दी सोकोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोद्वेदारा आनी सासच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसाक नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेगेंत आयलो. तुज्या सास्तीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतलेली आमची असोक्ताय अशें आमच्या विनाशी सैबान फुक्याक जोडलेलो अविनाशी मान एकवट हो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून सगळ्या देवदूता सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. सुम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे काल्सींतले पियेताव. तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोर जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव.
सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियान बापा, फिलिप नेरी कार्दियल फेरावा आमच्या गवळी बापा, सिमियान पुरिफिकासा फेर्नांडीस आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या यादनीक वर्गा बराबर तिका प्रितीमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ले सोमेस्तांक तुजे पोरजलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बागीबोन चुजे बागीबोन दोमदुतां आनी सोडकाली तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बराबर फ्रांसीस सावेरा बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायट आहली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायट आहली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान अंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं सुभागी. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावून कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
सगळ्या ओतम्या जेजूशी येया चुकोन आसलोले चोरींतले भियोन दोशी जाया तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास सोड लागता जिवीत जेजूशी येया बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा सोड लागता जिवीत जेजूशी येया बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा आमचो मोगाल जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता तर थोडोसो वेळ आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पोरजेक तोरे तोरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळटाय आनी चलयताय. तुजे कोनवालायेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां वखद मेळूं दी. हे पोरी ह्या सर्त्या जिविताच्या देण्याचो गरज तो आदार घेवन ओदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वच अशी कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. आयज ही मिसाची भेट समोरबलेल्या पाद्र वेल्सन फेर्नांडीस हाका देवाच्या उतराची मोडणी कोत्तल्या पाद्र लेस्टर डिसिल्वा तांकां आमचे दिनवास आनी बलिदानांत वांटो घेतल्या याज्ञीक भावांक आमी आभारी. तशेंच सांकेली गांवच्या फिरगोसकारांक तशेंच गायन पोंगोडाक आमची शाबासकी. तुमचे दावे वाटेन कुमसाराचें पेंडोल आसा. आयज कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 5 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचो उमाव घेवपाचो निमाणो दीस. आयज उमाव सांजे 7 मेरेन चालू आसतलो. फाल्यां उमाव ना. फाल्यां सकाळीं 9 वाजता कॅथेड्रलांत दोबाजीक सकाळचें पवित्र सभेचें मागणें जातलें आनी उपरांत 9:30 वाजता कॅथेड्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जावन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्यो रेलिको बाजिलिकांत दवरल्या उपरांत दोबाजीक मीस आमी समोरपतल्या. सोमारा दीस 6 ह्या पेंडोलांत 3 मिसां आसतलीं. तांचो वेळ 6, 7 आनी 8 वाजता. 8 वाजताचें मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. तशेंच त्याच दिसा
सांत फ्रांसीस शावेराच्या कॉपेलांत सकाळचे 9 वाजता मागण्याची रीत सुरू जावन 10 वाजता मीस आसतले. मंगळारा दीस तावन सदांचे भाशेन बासिलिकेंत मिसां जातली. तांचो वेळ 7 आनी 8 वाजता. 8चे मीस इंग्लिशीन आसतले. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. सोर पोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागेवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागेवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागतांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते छाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांठांव. आमेन. San Francisco Xavera, tuji guru goya shara, tu Jesus soinika, soda soiti bod kormaka. Soinika, soda soiti bod kormaka. San Francisco